आज आम्ही सेरुल्ला गांवकारांचो एकवट ह्या बॅनरा अंडर आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत ज्यो इरेग्युलरिटीज ज्यो ह्या सध्या कोमुंदादीन चल्ल्या ताचेर आमी उजेड घालपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आनी ते लोकां मदीं समोर हाडप, आमच्या गांवकारांच्या समोर हाडप आनी येता ते 12 जानेवारी 2025 इलेक्शन जे जावपाचें आसा त्या वेळार तुमी सदसद विवेक बुद्दीक साथ घालून तशेंच तुमचो रायट जो आसा जो रायट तुमी लोकसभेक किंवा आमी जेन्ना हांगा आमची विधानसभा जेन्ना जाता तेन्ना तुमी वोटींग रायट जो घालता तसो रायट जो आसा कोमुनिदाद तुमची कोमुनिदाद आसा तेन्ना तुमी सगळ्यांनी येवचें 12 जानेवारी 2025 हांव सगळ्या गांवकारांक अपील करता तुमी भायर सरचे आनी ह्या इलेक्शनाक तुमी वांटेकार जावचे, तुमी वोट करचे. आमचे पॅनल जावन आसा सेरुल्ला गांवकारांचो एकवट आनी हे आमी जे गांवकार जे आसात आज हांगा बशिल्ले बाब मारियो आकाय, बाब दिलीप म्हांबरे, एडवोकेट शंकर फडते, बाब विल्बर टिकलो अशें आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तांच्यांनी 12 जानेवारीक सगळ्या गांवकारांनी येवचें, जेन्युइन शेअर होल्डरांनी येवचें आनी आपलो मतदानाचो हक्क जो आसा तो बजावचो.